कुंकळ्यांक गाडी लासपाची जो प्रकार आसा वो खूबसो जायत आसा. गाडये सायडी एक मोटरसायकल हाडून उजो घातला. दुसरें म्हणल्यार वो मुद्दम घातला हेंय कळटा. अनवळखी मनशान कुंकळे केटीसी बस स्टँडाचेर पार्क केली 2 व्हीलर आनी 4 व्हीलरीक उजो लायलो. अश्यो घडणुको ह्या वाठारांत घडत आसात. 4 वर्सां आदीं लेगीत केटीसी बस स्टँडा वयले अब्दुल हांचें दुकान अशाच अनवळखी मनशान लासून उडयिल्लें. ह्या वाठारांत पुलीस गस्त तशेंच कडक सुरक्षा दियात, थळाव्यांनी मागलां. पळयात. म्हजें नांव शेख अब्दुल रौफ. म्हज्यान शॉप आसा, होलसेल शॉप आसा. सकाळीं आमी जेन्ना ओपन करपा आयले शॉप पळयलें, आतां पळयलें कितें हांगा गाडये सायडी एक मोटरसायकल हाडून उजो घातला. आनी पळोवयाक ते दोनी गाडी कशे उजो घालून डॅमेज केला ते तुमी पळयले आसतले. हांगा तर इतले 4 वर्सां पयलीं बी आमगे एक शॉपार बी उजो घातलेलो. तेन्ना बी आमी गव्हर्मेंटा नजरे हाडलेले हे वस्तू. कितें हांगा एक तर एक लायट उरना, एक सेक्युरिटी उरना, कांयच कसलोच एक हांगा एक रातची कितें जाता जाल्यार म्हळ्यार कांयच एक अशें ना कितें कोणाक मेळोंक शकेल म्हणून आमी सदांच ही कंप्लेन येवं कदंबा कडेन बी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आनी गव्हर्मेंटा मार्फत मुखार हाडीत आसात. पूण तरी आसतना आज पर्यंत तेचेर कांय कोणें लक्ष बी दिलें ना आनी कांय जाल्लें बी ना. सो आज हेचोच फायदो घेवन तुगे गाडी आज उजो घातला. आमकां बी दिसता कितें आज जें हें घडलां कितें हें खंय ना खंय रायवल कितें पूण अशें एक प्रयत्न केला कितें करपाचें अशें भुरग्यांनी. या कोणी केलें तें आमकांय खबर ना. जाल्यार आमी ही मागणी सदांच आमी मागणी केल्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी हांगचे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन. कित्याक कुंकळेचे पुलीस सदांच एक्टिव्ह आसात. पूण हांगा मातशें रातची नजर दवरची आनी रातची मातशें पेट्रोलिंग वाडोवचें. आतां तुमी पळयतात कुंकळ्यांक गाडी लासपाची जो प्रकार आसा वो खूबसो जायत आसा. पयर एक कडेन जाल्लो कुंकळे हांगा आनी आज हो दुसरी इन्सिडेंट हांगा जाले कडेन आसा. हांगा अननोन पर्सन कोण तरी रातची येवन हांगा ह्या मोटरसायकली उजो घातलो आनी एक गाडी डॅमेज जाले कडेन आसा. ह्यो दोनूय ज्यो गाडी आसात ह्यो वेगवेगळी ओनराले आसात. मोटरसायकल आसा ती एक ओनराली आसा आनी जी 4 व्हीलर आसा ही एक ओनराली आसा. हांगा हो असोच न्हू, हो पयली फावट न्हय, हेजी पयलीं ह्या कदंबा बस स्टँडार जी शॉपां आसात ह्याच ओनराली जी आज 4 व्हीलर ज्या गाडयेक उजो घातला त्याच ओनराले हेजी पयलीं हांगा शॉपांक उजो घातलो. म्हणटकीर ही खंय तरी दुश्मनकायेन हो उजो घातला हो तर सामकें क्लियर जाले कडेन आसा. कित्याक इतली गाडी हांगा पार्क केल्यो उरतात तेंगेल्या घालना, फक्त ह्याच गाडयांक कित्याक घातलो हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. आनीक दुसरें म्हणल्यार हो मुद्दम घातला हेंय कळटा. कित्याक ह्या हो जो अब्दुल रौफ म्हणून तो भुरगो आसा हो हेजी हांगा शॉपां आसात आनी ह्या शॉपाचेर 4 वर्स पयलीं उजो घातलो आनी त्या टायमार तेणी सरकाराक आनी केटीसी जे कदंबा कॉर्पोरेशन आसा हांकां डिमांड केलो की हांगा लायटी बसोवच्यो, हांगा कांय ज्यो मेंटेनन्स आसा तें काम करचें, तशेंच सेक्युरिटी गार्ड दवरचो. हांगा खंय तरी सेक्युरिटी गार्ड आनी हो खंय हांगा दिश्ट पडना. पूण खंय तरी कदंबान आनी सरकारान एक जावन हांगा हे सेक्युरिटी गार्ड आमी दवरचे आनी त्याच बरोबर हांगा पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा. आमी सदांच सांगतात की कुंकळे पुलीस स्टेशनाची एरिया ह्यूज आसा, व्हड आसा आनी हांगा पुलीस कमी पडटात म्हणूनच हें पेट्रोलिंग जायना. हेचे खातीर लोकांनी आज परते सांगले कडेन आसा की हांगा पेट्रोलिंग वाडोवची म्हणून आनीक पुलीस स्टाफूय वाडोवचे. आनीक ह्या जो कोण कल्प्रीट आसा हेका बेगीच्या बेगीन धरचो म्हूण तेणी मागला. गोवा 360 खातीर कुंकळे साकून रमेश नायक रावत.